भाजपाचो फुडारी सांकवाळचो आदलो सरपंच आणि सध्याचो उपसरपंच गिरीश पिल्लयच्या बेकायदेशीर वाईन होलसेल सोऱ्याच्या दुकानाचो परवानो अबकारी खात्यान रद्द केलो। फटीचे डॉक्युमेंट दाखोवन पिल्लय हे वाईन शॉप चलयतालो। नेमके प्रकरण कितें पळोवया हो रिपोर्ट। हे चित्र भाजपाचो फुडारी सांकवाळचो आदलो सरपंच आणि सध्याचो उपसरपंच गिरीश पिल्लयचे बेकायदेशीर सोऱ्याच्या दुकाना भायले। जुवारी नगरात आशिल्ले हेच पिल्लयचे बेकायदेशीर सोऱ्याचे दुकानाचे लायसन अबकारी खात्यान रद्द केला। भाजपाचो फुडारी सांकवाळचो आदलो सरपंच आणि सध्याचो उपसरपंच गिरीश पिल्लयच्या बेकायदेशीर वाईन होलसेल सोऱ्याच्या दुकानाचे लायसन निमणे अबकारी खात्यान रद्द केले। 5 मे 2020 वर्सा सर्वे नंबर 143-8-1 हे जाग्यार सोऱ्याच्या होलसेल दुकानाचे लायसन दिले। हे लायसनाचेर पिल्लय 144-8-1 हे कोमुनिदादीचे जाग्यात सोऱ्याचे होलसेल दुकान चलयतालो। हे अशे तरेन कोमुनिदाद जागो बळकावन पिल्लयचे हे सोऱ्याचे होलसेल दुकानांचे कांड चलताले। हे सगळ्याक आरटीआय कार्यकर्तो नारायण नायकान वाचा फोडले उपरांत सरकारी यंत्रणाक कारवाय करची पडली। एके वटेन कोमुनिदाद जाग्यांनी फाटली कितलीशीच वर्सां घरा आशिल्ले गोंयकारांचे मानेर टांगती तलवार आसतना दुसरे वटेन गिरीश पिल्लय सारखे परप्रांतीय लोक गोंयांत सेटल जावन राजकारणात घुसून ह्यो असल्यो बेकायदेशीर गजाली दिसा उजवाडे करपाची कापस्ताद करतात। अबकारी खात्यान आपल्या निवाड्यात पिल्लयक नवे सुवातेवेल्या सोऱ्याच्या दुकाना खातीर परतून अर्ज आणि डॉक्युमेंट सादर करपाक लायल्यात। घडये ते सादर करून ताका परतून तेच सुवातेर सोऱ्याच्या दुकानाचे लायसन मेळवतूय। हालींच गिरीश पिल्लयन भाजपात प्रवेश केल्लो हे खास। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।